नेरूलचे फिरगोजीची 450 वर्सां आतां काबार जाल्या आमची आनी सुरू कोत्ता आसतना आमी म्हणलेलें आमकां हिंगासर एक पब्लीक टॉयलेट जाय आनीक जेन्ना आमी आमचो प्रपोजल घातलेलो RDA मिनिस्टराक तेन्ना तो सजेशन घेवन आयलो आमी सदांचे टॉयलेट करता तेच भाशेन करचें न्हू बट लेटस्ट टॅक्नोलॉजी आहा ती हाडया आनीक आमची चर्च कमिटी रोखडी एग्री जाली तें करपाक आनीक आयज फायनली आमची 450 वर्सां भरल्या उपरांत आमचे टॉयलेट्स रेडी जाला एके भाशेन गोंयांत जाय तें जावपाचें आसा बरें आनी बरें जाता तेका आमी सगळ्यांनी सहकार दिवपाक जाय सो हेंच मनान दवरून आमी इगर्जेचे वाटेन जावन जें कितें आमचो गांवचो MLA आमचो मिनिस्टर बरें करपाक सोदता आमी आमचो आख्खो पुराय सहकार ताका दिला आनीक आमचो जागोय ताका दिला म्हणल्यार ऑफकोर्स हे टॉयलेट्स आमच्याच लोकांक उजार जातले सगळ्यांक तर असलीं कामां मुखार व्हरता आसतना आमी एकामेकाच्या बाराबर वावरप बरें आसा तें मुखार व्हरप एकदम गरजेचें अशें म्हाका दिसता आयज खूब उमेद जाता की फर्स्ट टायम आमी गोंयांत म्हणटा की आमी डायजेस्टर टॉयलेट येतले डायजेस्टर टॉयलेट्स आमी इंट्रोड्यूस करूंक सोदता आनी गव्हर्मेंट इज स्टील इन द प्रोसेस ऑफ टेंडरिंग इट प्रोक्युरिंग दीस टॉयलेट बट दिस इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ इनिशिएटिव that we have already introduced. We have already installed one toilet in the Nerul church. This is a community toilet. And community toilet itल्या कारणान हांगासर गरज आहा because lot of people who come for prayers in the church तांकां suppose if they have to use a toilet, the facility was there already, but this is the latest facility which we have made available in the church. And church has completed 450 years. So we had intention of building it much before that, so they could use it for the function, the 450th day when they celebrated in the church. For that function we wanted to introduce. पण आयज डिले जालो तेका, पण still we are आमकां व्हड उमेद जाता की we could give it, donate this biodigester toilet to the church. चर्चीची आनीक हेर खूब कामां आहा. The church has been approved by the GTDC to beautify the place, the surroundings. There are some problems which needs to be rectified. And Father Bolmix Pereira was very instrumental in getting all these approvals. Maga barobar teka continuously follow-ups on. We are trying to make Nerul a better place. And सगळे समुदायाचे लोक हांगासर येतात for prayers, and this is one prayer place where people come and get together. With regard to the biodigester, what we have given here today, community toilets are required. We are talking about making Swachh Bharat, भारताक सगळ्याक आमच्या इंडियेक सगळ्याक क्लिनलीनेस आणि गार्बेज फ्री आणि every place there has to be a toilet, especially for the ladies. आम्ही दादल्यांक तितलो व्हडलो प्रॉब्लेम जायना, बट स्पेशली वेन द लेडीज गो आउट ऑफ द हाउसेस दे नीड फॅसिलिटीज ऑफ दिस काइंड. तर हे करता आसतना दिस इज वन ऑफ अ काइंड बायोडायजेस्टर म्हणना पडें. ताका भितर सीड्स घालता, द सीड्स लास्ट फॉर 10 years. 10 वर्सां हे सीड्स तेजो चलता. द ग्राउंड टेबल वॉटर will not get affected, will not get contaminated because of this kind of a toilet. And this is technology which is much required. Our groundwater is getting contaminated day by day. The in thing today, or the government, what government should propose is, and is proposing, is a biodigester, but right now it is only for the houses. We are taking it ahead to give it to the community, and सगळ्याक ही फॅसिलिटी अवेलेबल जावपाक जाय. तेका लागून म्हाका चान्स दिला, म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या म्हणून हांव इगर्जेचे सगळ्या लोकांचे, कावन्सिलाचे, तशेंच आमचे फादरींचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू वेरी मच. एंड विदाउट आय वूड ऑल्सो लायक टू थँक द सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी, डॉक्टर जगदाळे, डॉक्टर ते सगळे करंदरे, मिस्टर पाटील, सुरेश शेंडगे आणि सगळे प्रशांत, मयूर बाब, सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. बायोडायजेस्टर टॉयलेट्स जे आता स्वच्छ भारत अभियान PMOची स्कीम आसा त्या प्रमाणे आमी हें केलां आनी आमकां हें ऑथरायज्ड केलां सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी पार्कान पुणा. सो ऑन दॅट बेसीस वी आर स्टार्टिंग विथ दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट वॉट वी आर स्टार्टेड फॉर गोवा. And under guidance of Jay Salgaonkar, he said this time we'll give to the church. So पहिलो प्रोजेक्ट आमी तेज्या थ्रू ताणें डोनेट केला. सो नाव आतां फुडें जे आमी आतां बायोडायजेस्टर घेवपाचें आसा फुडें ते अरावंड RDAचे जेन्ना सर्वे जातलो जावं पंचायतीच्या थ्रू, आतां जे ऑलरेडी पयर CMन ऑर्डर हें दिल्या
की आता आमी सगळे भायर रजिस्टर करूंक सोदता आनी आमी ते स्वच्छ करता म्हणजे सॅनिटायझेशन फ्री जातली म्हणून खंयची गोवा सो दॅट ऑन दॅट बेसीस वी आर स्टार्टींग वीथ दीस